ही गजाल इतल्याचेर सोपना। होलसेलकाराकडल्यान भाजी घेऊन ती गोंयांत हाडून दुकानदारांक विकपी एक एजंट असता। तो बेळगांव असता। ताका कायदो बिदो कांयच लागना। तो कोणाक पावती दिना आनी ताचे खंयच ऑफिसय आसना। तो मार्केट उगडले की थंय येता। भाजी घेऊन मार्केट बंद जाले की गायब जाता। हो मनीस आठवड्याक एक फावट गोंयांत कलेक्शना खातीर येता। गोंयांत ती भाजी पावयता मेरेन तोय रेट वाडयता। 2 रुपयांची कोथमीर तो 4 रुपयान दुकानदारांक विकता। 3 रुपयांची कोबी हांगा पावता मेरेन 20 रुपयांचेर पावता। म्हणल्यार सरासरी काडल्यार ह्या पावंड्यार परत सुमार 300 ते 400% भाजी वाडटा। कित्याक? आता आमी गोंयांत या आनी पळोवया गोंयचे एजंट कितें म्हणटा ते। आता तू भाजी हाडटा, स्वताय भाजी हाडटा तू, त्याच बरोबर तू एजंटा कडल्यानूय भाजी घेता। कशें कितें एक्चुअली फ्लो जाता, कशें कितें कमिशन, कशें कितें हें जाता की जो दुकानदार आसा तो कमिशन एजंटाक कशें विकता, परत तो कमिशन एजंट आपले कितले दवरता आनी तुमकां कितल्यांक विकता? तो 20% डायरेक्ट घालतात। कित्याक सांग पळय आता तो 10% दुकानदार 10%, एजंट 10%, 20% आणि कमिशन त्याचे 8% ह्याचे 16%, म्हणजे 36%, 16 आणि 16 20 36% झाले त्याचे। म्हणजे गोंया पावता म्हणून 36% वाटतं आणि प्लस कमिशन हा हे तुझ्या बाकीचा खर्च बारदाना साग हा म्हणजे त्या खातीर हांगा भाजी इतली वाडून येता। हा त्याच्या खातीर वाडून येता। नाल्यार मागीर ते एकदम तसे घेतल्यार चीप पडतात। खंय ते एक फावटी मिळना। एक फावटी आता तो आमकां एक फावटी सवाय दिता आनी दुसऱ्या लेट आमी खरेदी केली जाल्यार ती म्हारग पडता अशा। तुम्ही आता तू जेन्ना डायरेक्ट घेता न्ही तेन्ना तू कशें कितें घेता? आम्ही मागून घेता न्ही तेवढे वा डायरेक्ट दुकानदारा कडच्यान घेता, एजंटा कडेन ना। न्ही तेन्ना कशें कितें रेट पडटा तुमकां? 10% सवाय मेळटा बस आनी 8% कमिशन उरता। एक फावटी आमकां तेच्या पेक्षा एजंटा पेक्षा आमकां म्हारग पडटा। कित्याक खातीर तशें? लोक आता वांगडाच जेन्ना खरेदीक वयता तेन्ना जशे गिरायक आसता तशें ते मेळटा। आता पळोवया गोंयच्या बाजारांत कितें जाता तें। ही भाजी गोंयांत फांतोडेर 5 पावता। म्हापशेच्या बाजारांत गेले, शुक्राच्या फामाद बाजाराक। हांगा जर रेट पळयले जाल्यार जाळ पडटात। तू ही भाजी खंयच्यान हाडटा आनी कितली वर्सां जाली तू ह्या धंद्यान आसा? आता एक 10 वर्सां जाली। हांव पयलीं कामाक आसलो, आतां स्वता हाडटा 3 वर्सां जाली। आनी आयज कितें रेट आसा भाजयेचो बेळगांवच्यान कशी कितें हाडटा तुमी? म्हणजे हांगासून तू बेळगांव वता कशें कितें एक्चुअली हाडटा? आमची गाडी वयता स्वताची। थंय कितें विकत घेता कशें कितें? तशें विकत घेता, आमचो एजंट आसा ते एजंट आमकां घालता। आनी मागीर कितल्यांक आयज तूं हाडली भाजी? आयज सकाळी 5:30 पावल्या गाडी। आनी कितें कितें हाडला आयज तुवें गोंयांत? कोथमीर, मेथी, पालक, शेपू, कांदेभात, मुळो, कॉलीफ्लॉवर। आयज कितें रेटी आसा ह्या भाजयांच्यो? भाजयांचे रेटी आहा पालक 2.5 रुपया, मेथी 3 रुपया, कोथमीर 4 रुपया, मुळो 10 रुपया असो रेट आसा। हो सगळो होलसेल रेट तुजो? होलसेल। मागीर तूं हांगा कितें रिटेलरांक घालता? होलसेल बी करता आनी उरलेले मागीर रिटेल करता। स्वता तूं रिटेल करता? हय। आनी रिटेलाक कसो कितें विकता आयज? रिटेलाक म्हणजे 1 रुपया मातसो कमी। ना रिटेलराक होलसेलाक जर तूं 4 रुपयान कोथमीर हाडली जाल्यार रिटेलाक कशें? रिटेलाक 5 रुपया। भाजी हाडटा आनी हांगा कितली वर्सां जाली तूं काम करता? म्हाका आतां जाले 16 वर्सां जाली काम करता हांगासर। बेळगांवसून भाजी येता, डेली फोनाचेर ऑर्डर दिता। आनी कशें कितें थंय कोण घेता? थंय डायरेक्ट तुमी दुकानदाराचेर घेता काय तुमकां कोण एजंट आसता मदीं तो कलेक्ट करता? एजंट आसता मदीं तो कलेक्ट करता, ताका कमिशन आसता। तूं कितलें कमिशन घेता तुमचें? तें आसता 100 8 रुपया बी कितें आसता तेजें कमिशन। आनी आयज कितें रेट आसा भाजयेची? हय आसा, पापडी आसा 20 रुपया किलो, गाजर आसा 25 रुपया, काकडी आसा 12 रुपया किलो, 16 रुपया अशें रेट कितें फिक्स ना, कमी जास्त रेट आसा। कोबी कसो कितें आसा? कॅबेज 10 रुपये। आनी कोथमीर कशी आसा? कोथमीर 4 रुपये। ही रिटेल रेट आयची? रिटेल। आनी तो एजंट तुमकां कसो कितें धाडून दिता काय? एजंट धाडून दिता, मागीर तेजें कितें हमाली कमिशन भाडें म्हणल्यार तें आमकां पडना। 2.5 रुपया बी धाडून दिता तशें। 2.5 रुपयान कोथमीर धाडून दिता, मागीर तुमी 4 रुपयान हांगा विकता? कित्याक पडटाच न्हू ते 4 रुपया, हमाली कमिशन भाडें म्हटल्यार तें आसा। आनी मागीर कशें कितें म्हणजे केन्ना तुमी ऑर्डर दिता, कितली ऑर्डर आनी केन्ना भाजी पावता तुमकां गोंयांत? आमकां सकाळी 5 भाजी पावता हांगा। आनी मागीर तुमी रिटेलिंग कितल्यांक स्टार्ट करता?
हां आता 5:30 सिटीन स्टार्ट आणि ऑर्डर दिता आम्ही दनपारचे एकांक. हांगचो दुकानदार परत आपले कमिशन काढून ती भाजी आमच्या पोतयेन घालता. बेळगावात शेतांत मेळटा ती भाजी आणि बाजारांत मेळटा ती भाजी तीच, बदलता फकत रेट. इल्लो न्हय तर सुमार 700 ते 800 टक्क्यांनी. थंयच्यान हांगा पावपाक मदीं खर्च येता तो ट्रान्सपोर्टाचो. पूण कितलो इतलो? काय कमिशनाच्या नांवार सामान्य मनशाक लुटपाचो धंदो चल्ला. हांगेले कमिशन पळयल्यार ते भाजयेच्या रेटा परस 4 पटींनी चड आसता. हाका कमिशन म्हणप काय म्हारगाय वाडोवपाचें मिशन. कोथमीर पळयली जाल्यार शेतकार 8 आण्यांनी विकता, होलसेलर 2 रुपयांनी विकता. गोंयच्या एजंटाचे आमी सांगनात, पूण दुकानदार आमच्या गळ्यांत 10 रुपयांनी बांदता. कोबीचें तशेंच, शेतकार 3 रुपयांनी विकता, होलसेलर सरळ डबल रेट लावन 6 रुपयांनी विकता. गोंयच्या एजंटाचे आमी सांगनात, दुकानदार मात 20 रुपयांनी आमच्या माथ्यार मारता. होलसेलर कांदो 15 रुपयांनी विकता, आमकां तो 30 पडटा. मागीर एजंटांचे कितले? बटाट होलसेलर 9 रुपयांनी विकता, आमच्या घरा तो 25 रुपयांनी येता. एजंटांचे कितले? हाचो अर्थ सादो. कोथमीर बेळगांवांत 400 टक्क्यांनी वाडटा, गोंयांत गिरायका हातांत पडटा म्हणल्यार 2000 टक्क्यांनी वाडटा. कोबी बेळगांवांत 200 टक्क्यांनी वाडटा, गोंयांत पाव मेरेन 700 टक्क्यांनी वाडटा. म्हारगाय वाडल्या ना कोण म्हणटा, पूण दिसता तितली न्हय. मदले जर काय दलाल काडले जाल्यार तीच भाजी, तीच कोथमीर, तीच कोबी, तोच कांदो अर्दान प्रेसाक मेळपाक शकतात. गरज आसा ती मदल्या दलालांक कुशीक काडपाची. बेळगांवच्यान आमचो प्रिन्सिपल करस्पॉन्डंट मुरारी शेटये आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिल सनदी.